वास्को सिवेजीची घाण सरळ काटेबायणा दर्यात सोडटा म्हणून थंयचे लोक आनी नुस्तेकार बोवाळ मारतात। दर्यावेळेर जळारां, किमसां आनी घाणी मारतात। सिवेजीन दर्याच्या उदकूय खंय पाड जालां। उदकांत पांय घालपाची माणसुकी ना। कंप्लेनी करूनय खंय कोणूच कानामनार घेना। आम्ही पळयता हे सगळे सिवरेज वयता ती हांगा सारके डायरेक्ट दर्यान वयता। दिस इज अ कंटिन्युअस फ्लो, इट इज गोइंग स्ट्रेट इन टू द सी वॉटर। आतां हो दर्या हातून भितर हे लोक फिशरमॅन जे वयता तांकां हे त्रास। पावसान तरी तो खंय मिक्स जावन चल्लो फ्लोवाच्या वांगडा। हे टायमाचेर तो खंय मिक्सूय जायना, तांकां सगळे रोग हे ते सगळे तो त्रास। हांगा हो सिवेज प्लांट बांदला तो अजुनूय कांय ऑपरेशनल ना आनी इट्स अ वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी। समथींग हॅज टू बी डन अबाउट दीस। हे हांकां लोकांकूय त्रास, मेरीन लायफाकूय त्रास, एक्वेटीक इकोसिस्टमाकूय त्रास। ते डेपोजीट सकल जाता थंय तांचे इट विल डिस्टर्ब द एंटायर इकोलॉजी ऑफ दी मरीन हॅबिटेट ऑल्सो। घाण आहा हो नेवीवाल्या लोकांचोय येता, हे लोकांचोय येता आनी हांगा कितलेय लोकांनी बोळ घातले म्हूण कोण पळोवपाचोय ना। सो इट इज अर्जंट नेसेसिटी। हे मलेरिया जावपा हेजेर पयले किमोस बी हेजेर पयले जाता आनी भुरग्यांकूय त्रास, वास येता सकाळी उठून आनी ते सगळे पांय फुंटा ते उदकांत। पयले पावसाचे पूण पावसा उदकांत ते तितलें कांय कोणालें आमकां। आतां सद्या ते पावस ना जायन सगळी घाण वास येता आनीक रावपाचें न्हू। हे आतां सगळे नेविगेले बी देंवोन येता आनी PWD देंवोन येता। हे PWD ते केमिकल पयलीं घालताले, आतां केमिकल बी कांय गायना ते। हे वास येवचे कारण म्हणल्यार किमसा चड हिंगा आनी मनशाक रातचे कोणी सोयरी पासून येयलेले म्हणटा वास कितें काय म्हणटा। एक घाणीन तुमी रावता काय म्हणटा तो, म्हणल्यार तुमकां कोणूच विचारपी नाका म्हणटा ते। कोणी येयलो जाल्यार मिनिस्टर म्हणटा हांव तुमची कामां करता, हे करता ते करता, हीच काय म्हणटा तुमची घाण। I inquired with my sanitary inspector and he has informed me that the concerned sewerage department's STP plant is there, wherein there is some flow of water from that plant. I will inquire into it and I will issue them notice if required, and at present I am issuing them a letter directing to stop that first, and if it is not taken then I will issue them a notice. आता पळोवया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। इलेक्शनाक वेंचणूक आयोगान नवे बॅलेट मशीन हाडला। वेंचणूक पारदर्शक जावची म्हूण नवी यंत्रणा। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नव्या मशीनाचो डेमो दाखयतले। सगळ्या पंचायती आनी मतदारसंघांनी मशीनाचो डेमो दाखयतले। So that is how it will be arranged. As I said, we are starting detailed panchayat wise and taluka wise. We will be starting a series of visits to various panchayats and municipal areas from the Monday, that is 12th of December. Detailed program has been worked out. It will also be announced to the taluka offices. The CEO office is preparing 2 buses which will be having a small screen fitted inside, which will be having these machines inside, modified buses with democracy slogans. They are going to be called as democracy buses. And these 2 buses will be moving out from the 14th of this month, one in North Goa and one in South Goa. They will cover the whole of the taluka, whole of the state for the next 1 month. So this is also an initiative which will be taken, and on 14th of this month it's likely to be flagged off from Bangalore. मोरजे मोरजाय देवस्थानाचे सोबितीकरणाचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आनी टुरिझम मंत्री दिलीप परुळेकरान उक्तावण केले। सुमार 4 कोटी मोडून टुरिझमान हे काम केला। आता या देवस्थानाचे जगभर भाविक नामकार प्रसन्न असले आणि ते आपलो देव म्हणून कुलदेव म्हणून माया करतात आणि त्याच्याबरोबर बाकीचे लोक येवपाक जाय जाल्यार व्यवस्थित टापटीपणे हांगासरलो परिसर बऱ्यापैकी आत्माचो सौंदर्यीकरण करपाक जाय। पेडणेसारख्या भागात जंय इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता, जो एअरपोर्ट हो खऱ्या अर्थान राज्याच्या विकासाक आणि राज्याच्या गंगाजळीक सोन्याची अंडी दिणारी कोंबडी आसा। म्हणजे उत्पन्नाचे 37% भाग हो
सरकाराक येतलो. सरकार एक पैसो घालचो ना भितर. आम्ही फक्त जी जमीन आसा ती जमीन तांकां दिल्या आणि उत्पन्नाचे 37% फायद्याचे न्हय, फायदो कमी आसूं शकता. जो टर्न ओव्हर जातलो त्याचे 37% रक्कम राज्याक मेळटली. हेका अर्थान ज्या पेडणेकडे मागासलेपणान दृष्टिकोनातून बघितलो. धारगळे 30 MLD उदका पुरवण यंत्रणा सुरू जाली. धारगळे लागसरच्या गावांक ह्या फॅसिलिटीचो खंय फायदो जातलो. 165 हेक्टर ह्या उदकाचे जे इरिगेशन पर्पज म्हणून आम्ही जे उदक हे करतले तितून 165 हेक्टर जमीन आहा पळय ती इरिगेट करपाचे आमचे प्रयत्न आसतले. म्हणून अशा पद्दतीचो एक बरो प्रोजेक्ट जेणे करून खऱ्या अर्थान हे जे पोरगांव, कुये, पेरणे, पालये अशे हे जे गांव आहा हे सगळे गांव आहा पळय ते खऱ्या अर्थान समृद्ध जातले. हो हांगासरलो आयचो जो प्रोजेक्ट आसा ते हांगासर एक पंपिंग स्टेशन येतलें. हे कालव्यातलें उदक जाचें वर्णन आतां ताणें सांगलें उजव्या बाजूचें सगळें उदक जें आसा हें पेडणे तालुक्याक मेळटा. ह्या सगळ्या उदकाची पुरवण ही वेवस्थीत मॅनेज करून पावपाक जाय. उदक येता पण ताचें मॅनेजमेंट ना अशें फाटले कांय वर्सांनी आमी पळयताले. ह्या उदकाचें जर आमी वेवस्थीत मॅनेजमेंट करूं शकले जाल्यार उदक हांगा म्हाका दी मागपाक जाय किंवा पावना अशें कोणूच तक्रार करचो ना हाजी आमकां खात्री. तुवे पठाराचेर ITIच्या समोर 30 MLD प्लांट घालतो. 30 MLD म्हणजे चांदेलाच्या डबलीन. तो जर प्लांट जालो जाल्यार चांदेलचाय पाणीचा फिल्टर पाणी ट्रिटेड पाणी तेवटेन धाडूंक जाय, कोस्टल बेल्टाक धाडूंक जाय आणि पेडणे भागात कमी पडपाची शक्यता आसता तांय जावचा ना. थंय स्वतंत्र 30 MLD प्लांट जालो की तो 30 MLD प्लांटाक एक हे पाणी वयतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. येता ते 15शी भितर चर्चिल ब्रदर्साची टीम घटमूट करतलो आनी आय लिगात नेटान परत येतलो म्हूण चर्चिलान विस्वास उक्तायला. गोंयचे साळगांवकार स्पोर्टिंग आनी धेंपो आय लिगांतल्यान भायर सरल्यात. ताचे आपल्याक कांय सोयरसुतक ना म्हणून चर्चिल ब्रदर्साचो पात्रांव चर्चिल आलेमांव मडगांव मिडिया कडेन उलयलो. आय लीग येता ते जानेरांत सुरू जाता. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान दिल्ली हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करून आदले वस्ताद चर्चिल ब्रदर्साक आय लीग सर्तींत परत घेतल्यात. आतां टीम घटमूट करूंक 15 ते 20 दीस मेळटा अशें म्हणत पंगडाचो पात्रांव चर्चिल आलेमांव कामाक लागला. जेन्ना फुटबॉल मुखार येवपा टायमाचेर आमकां हे भाशेन जालें सो आमी देवा कडेन सोडलें आनी मागीर CO वालांका कोर्टान गेलें आनी कोर्टान एक जजमेंट दिलो. वी आर व्हेरी हॅपी. आतां आमकां 15 दीस 20 दिसान तर गेम तयार करपाक जाय. एका कडेन इलेक्शन आहा, इलेक्शनाचो गडबड, गाडीन टिमीचो गडबड. सो वी आर गोईंग फॉरवर्ड नाव. आय लिगांतल्यान भायर गेल्ल्यो गोंयच्या 3 टिमींक चर्चिलाचो कांयच सपोर्ट आसचो ना हें ताणें स्पश्ट केलें. तेन्ना आमी झगडले रोड मॅप म्हणजे फुटबॉलाक मॅप कितें फ्युचर कितें तेन्ना कोणें आमकां सपोर्ट करूं ना. सो आयज जर तरी खंयच्यो टीम भायर सरले जाल्यार दॅट इज नॉट माय काउंट. म्हाका तेन्ना भायर उरले तेन्ना म्हाका कोणें सपोर्ट केलो ना. हायकोर्टान आदेश दिल्ल्यान चर्चिलाक आय लिगांत खेळचेच पडटलें अशें आदलो इंटरनॅशनल स्ट्रायकर फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा. I think Churchill brothers are finding themselves in a very peculiar situation. They would like to support the clubs with Goan clubs, but since the verdict has come from the court, right? You know, so he is there between the devil and the deep blue sea. So I think he has to go along with the verdict of the court and get an entry into the I League. गोंयच्यो 3 टिमी भायर सरिल्ल्यान आदलो ऑलिंपियन फॉर्च्युनात फ्रांको आनी अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शंकवाळकरान गोंयच्या फुडाराचेर हुस्को उक्तायला. Goan football will suffer a lot. Goan boys will not get opportunities to play. If they don't come together, it will have a adverse effect on Goan football. फुटबॉलाक जेन्ना मनीस तो प्लेयर खूब सॅक्रिफायस करता, एज्युकेशन सॅक्रिफायस करता. नंबर 1
ते सायड बाय दुसरें अदर एज्युकेशन ते सॉफ्ट एज्युकेशन ते मे गो थ्रू बट द पॉयंट इज दॅट होल तांकां ते कॅरियर बिल्डअप करता लायल्यार कित्याक आयज पयलींच्या भशेन ना दीस आतां 8वेक 9वेक SSCक 12थाक हांवूय बाबा येवजिता प्लेयरूय येवजिता कितें फुटबॉल ऑर स्टडीज आतां सारकें दाखोवन दिल्लें आसा की फुडें कॅरियराक एटलिस्ट गोवा इज कन्सर्न देर इज नो स्कोप. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे खबराचित्र हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.